मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पुराय जावना तरी प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी डिसेंबरात ह्या विमानतळाचे उद्घाटन जातले। अजापाची गजाल म्हळ्यार आमकां उद्घाटन महत्वाचे, बाकीची कामां हळूहळू पुराय करतले अशें खुद्द मुख्यमंत्र्यानूच म्हणलां। देखून हो विमानतळ प्रत्यक्षांत पुराय क्षमतेन प्रवाशा खातीर केन्ना सुरू जातलो हे विशीं अनिश्चितता आसा। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम कितले पुराय जाला हाचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा विमानतळ पळोवणी दौरो केलो। धावपट्टेची पळोवणी केली, नियंत्रण कक्षाक भेट लेगीत दिली, अधिकाऱ्यांसयत चर्चा केली आणि विमानतळाचे काम 95% पुराय जाला असो दावो लेगीत केलो। आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात विमानतळाचे उद्घाटन करतले। टर्मिनल बिल्डिंग पासून ATS पर्यंत हाजो सगळ्याचो रिव्ह्यू घेतलो। इट इज मोर दॅन 95% वर्क हॅज कंप्लिटेड। ओनली थिंग्स म्हणजे लँडस्केपिंग आणि थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हे कंप्लीट जावपाचे उरला। फुडल्या एक 15 दिसाच्या भितर उरलेले काम जे आसा ते पुराय करतले हाजी आमकां खात्री आसा। स्पेशली विथ द ATS बिल्डिंग ती बिल्डिंगेच्या उपरांत वयर वचून आमी ती बिल्डिंग पळयले। इवन दो अरायवल डिपार्चर्स पॅकेजींग बॅगेजींग हे सगळे सिस्टम्स तांचे ऑलमोस्ट सगळे जाग्यार पडिल्ले आसा। खात्री आसा की आमी पुराय काम जे आसा ते इन टायम कंप्लीट जावपाक शकतले। मुख्यमंत्र्यान जरी 95% काम पुराय जाला असो दावो केलो तरी ताच्याच दौऱ्या वेळारची ही दृश्यां पळोवन तुमच्याय सहज लक्षात आयला आसतले की अजूनय ह्या विमानतळाचे काम कितले उरलां। विमानतळ ते हायवे मेरेनच्या रस्त्याचे डांबरीकरण येता त्या 15-20 दिसां भितर करतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। पूण मोपा लिंक रोड पुराय जावपाक अजून एक वर्स तरी लागतले। विमानतळ वाठारात अजूनय लेगीत खूप कडांनी उदक साठून रावता। देखून ह्या भागांचे डांबरीकरण आणि झाडां लावपाचें काम उरलां आणि मुख्यमंत्री म्हणटा पयलीं उद्घाटन महत्वाचें। इट इज एन वर्क इज ऑन ट्रॅक, म्हणजे आमी 20% काम त्या रोडाचे कंप्लीट करपाक शकले। इन ऑक्टोबर 2023 कनेक्टिंग रोड फ्रॉम द नॅशनल हायवे टू मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वो ऑक्टोबर 23 तो पुराय जातलो। प्रेझेंट रोड जो आसा म्हणजे मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे जो प्रेझेंट रोड हाजो वायडनींग करप सुरवात आसा आणि तो परत फूल फ्लेज ताजें डांबरीकरण जे आसा हे फुडल्या एक म्हाका दिसता केन्ना 20-25 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय करतले। आत्ताच्या घडीक आमकां मोपा इनॉग्रेशन ही प्रायोरिटी आसा, ताज्या उपरांत बाकीची कनेक्टिविटी आनी हेजो सगळो डिटेलान स्टेप बाय स्टेप विचार केलो वयतलो। डिसेंबरा सावन ह्या विमानतळाचेर पयली देशांतर्गत विमान येरादारी सुरू जातली असो दावो विमानतळ प्रशासनान केला। ते खातीर देशातल्या सगळ्या विमान कंपन्यांनी 100 स्लॉट्स बुक केल्यात अशेंय विमानतळ प्रशासन सांगता। आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारी 2023च्या जानेवारी उपरांत सुरू जातली असो दावो प्रशासनान केला। मात सध्याची विमानतळाची स्थिती पळयत जाल्यार ही वेळ साध्य जातली काय ना हे विशीं दुबावूच आसा। उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।